काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आज आमच्यामध्ये आसात आमचे मेंबर ऑफ काँग्रेस पक्षाचे तसेच आयज आमच्या काँग्रेस पक्षाचो लीडर आदरणीय श्री गिरीश बाब चोडणकर यांच्या वाढदिवसा निमतान आम्ही हांगासर फळांचे वितरण केलां, आमच्या रुग्णाची सेवा करपाचो एक आम्ही विचार केलो आणि त्याच पद्दतीन आम्ही त्यांना आयज हांगासर आमचे सगळेजण पदाधिकारी बरोबर येवन ती आम्ही त्यांची एक सेवा म्हणून एक त्यांना फळांचे दिल्ले आसा, फळां दिल्ली आसा. आयज खूब वायट दिसता पळोवपाक की आयज आमी ज्या हॉस्पिटलान तांकां ही फळां दिवपाक गेल्ले आयज हांगासर उद्घाटन करतना नंबर 1 नंबर 2 अशे आमचे BJPचे लिडर हांगासर उद्घाटन करून गेले आणि त्यांच्यानी अशें सांगलेलें की आमी हांगासर एक सगळे सुविधा दिता आनी तुमकां एक बऱ्या पैकी हॉस्पिटल दिता. पूण आमकां हांगासर येयत जाल्यार पळोवपाक दिसलें की हांगासर एक 18-20 पेशंटाक आनी बाकीचे सगळे फुडें रिफर केल्ले पेशंट आसतात. हांगासर कसलेच सुविधा नासल्या कारणान हांगासरली जी वस्तुस्थिती आहा ती खूब बिकट आसा आणि हे बिकट परिस्थिती ही करपाक कारण म्हणजे BJP पक्ष आसा आणि आयज ह्या BJP पक्षाक घरात हाडपाचो वखद दिल्लो आसा आणि आमी आयज ज्या आमच्या आदरणीय गिरीश चोडणकराच्या वाडदिवसा निमतान हांगासर जमलेले आसात, जी रुग्णाची सेवा करपाक गेल्ले आसात तांकां आमी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां बरें आयुश्य आवडटा. तशेंच तेंची जे मनातली मनोकामना आसा ती आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंच्या फुडें वचपाचें अशें मागता आणि तांकां हांगासर एक व्हडलो लिडर जावचो आणि आमच्या सगळ्यांचे ताका सपोर्ट आसतलो आणि आमी सगळ्यांनी ताका एक काँग्रेस पक्ष म्हणून आमी फुडें हाडटले. कित्याक आतां जर पयलें जायत जाल्यार आणखी काँग्रेस पक्षा शिवाय पर्याय असो दिसना म्हणून आमी लोकांकय तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव अपील करूंक सोदता की आमचे जे जितके लोक आसा तेंच्यांनी भरघोस मतांनी ह्या पक्षाक आतां फुडल्या येता त्या निवडणुकेक फुडें हाडचे आणि जी उरलेली जी यांच्यांनी बिकट परिस्थिती करून दवरल्या ती पूर्णत्वाक हाडपाची गरज आसा आणि ताका लागून आमी परतय हांव मागता की आमचो आदरणीय जो गिरीश चोडणकर आसा ताका ह्या वाडदिवसाच्या निमतान एक बरीशे ताका एक हें दिवचें, शक्ती दिवची, ताकद दिवची, फुडें रावन सगळ्यांक फुडें घेवन बरोबर वचपाक इतलें सांगून. सर, आमचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सर गिरीश चोडणकर यांचा आज वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाच्या निमतान ह्या तुई हॉस्पिटलांत आमी रुग्णांक भेट दिवपाक येयल्ले आणि तांकां आमी फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन केलें. आयज म्हाज्या बरोबर हांगा उपस्थित आसात आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे PCC ऑफिस बेअरर श्री बाबी बाकर, तसेच आमचे बाब रंगनाथ करशावकर, आमचे प्रदीप हरमलकर, प्रमेश मायेकर, मिंगेल फर्नांडीस, दिलीप, त्याच भाशेन आमचे जनरल सेक्रेटरी ब्लॉकाचे गुरुदास पांडे आणि उदय असे आमचे इतर आमचे कार्यकर्ते असे हांगासर आमी सगळेजण येवन आयज आमी भेट दिली. असे आमचे नेते गिरीश चोडणकर जे आसात हे सर्वसामान्यांतले नेते आसात आणि सामान्य लोकांसून आयज फुडें सरलेले नेते आसात. आयज जी काय गोंयांत परिस्थिती आसा ह्या परिस्थितीचेर फुडें आयज मात करपाक आणि आयज हे परिस्थिती आयज सुदारपाक आयज तांकां देवान दीर्घायुष्य तांकां प्राप्त करून दिवचें, तांकां बरी शक्ती दिवची आणि तांकां फुडें यश दिवचें आणि तांकां ताकद दिवची अशी आमी मागणी सगळ्या कडेन केल्या, देवा कडेन केल्या आणि त्या रुग्णाचे आशिर्वाद तांकां मेळचे म्हणून तेंच्याय कडेन आमी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट केल्या. तेन्ना जे कितें आयज आमी डिस्ट्रिब्यूट केलां आणि तांकां आमी सगळ्यांक विजीट केल्या तेन्ना तांकां सगळ्यांच्या वतीन तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्या आमच्या सगळ्या मांद्रे ब्लॉकाच्या वतीन रुग्णांक की तुमचोय आशिर्वाद आमच्या सराक आसचो, गिरीश सराक, त्याच भाशेन आमकांय आसचो आणि तुमच्या आशिर्वादान फुडें हें आणि देवाच्या आशिर्वादान हे गोंयची परिस्थिती जी हालाकीची जाल्या संबंद गोंयचे लोक त्रासान आसात हे सुदारचे इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. आयज हो जो आम्ही उपक्रम केला गोवा मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन हो आयोजन केल्लो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडे आणि त्याच अनुषंगान आम्ही मांद्रे ब्लॉक कमिटीच्या वतीन आम्ही रुग्णांक ह्या पेडण्याच्या हॉस्पिटलांत प्रत्यक्ष भेट दिवन एक वेगळ्या पद्दतीन हो बर्थडे सेलिब्रेशन करपाचो आम्ही थारायला आणि त्याच अनुषंगान आम्ही काही फ्रुट्स आणि केक दिवन प्रत्येक रुग्णाची चौकशी करून तांकां आमी हो बर्थडे सेलिब्रेशन आम्ही केलो.
करताना इतली उमेद दिसली की प्रत्येक पेशंट खूप उमेदीन आणि असो चेहऱ्याचेर एक वेगळे हास्य त्यांच्यावर येयलें आणि खरोखरच गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो आमचो अध्यक्ष तांकां सुद्दां तेंच्यांनी ह्या पेशंटांनी एक आशिर्वाद दिलो आणि ते आयकून ते पळोवन खूपच उमेद दिसली. आयज आमची एकादश आणि त्याच एकादशीच्या निमतान सगळ्यांक हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा जमलेले आमचे सगळे काँग्रेसचे आणि माझे 2 वक्ते सोबत आयज आमचे आदरणीय गोंय प्रदेश अध्यक्ष बाप गिरीश चोडणकरचो बड्डे त्या निमतान आमी आयज हेल्थान जे पेशंट आहात तांकां फ्रुट्स मीठ दिले आनी तांकां सांगलें की आमच्या सराक तुमी बरो आशिर्वाद दिया. आयज गिरीश सर हो एक मास लिडर काँग्रेसीचो. त्यांनी यूथ पळयले सगळे ना वयरसून म्हाका हेचेर केंद्रीय कमिटीचेर ताका सगळे बरें स्थान आहा आनी म्हाका दिसता जेन्ना तो तामिळनाडूचो ऑब्जर्वर जालो आनी 50 वर्सांनी फर्स्ट टायम 50 वर्सांनी तामिळनाडून काँग्रेसचो सरकार येयलो आनी जे हे कोण तेचेर टिका करतात आनी BJPचे कित्याक टिका करतात की गिरीश सर हो काँग्रेसीचो सारको एकदम खानो आनी ताका खबर आहा गिरीश सर खेकाच बळी पडचो ना. आनी आयज हांव सांगूंक सोदतां की येता ते वेंचणुकेक कमीत कमी 35 सीट काँग्रेसचे येतलो आनी आमचो गिरीश सर मुख्यमंत्री जातलो. दुसरें म्हणजे काल जे दिल्ली येदे व्हडले युथांक जे मारतात इतके ऑर्डरी सोडल्यात तेंच्यांनी तेतून आमचो गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक ह्यो जो राहुल गांधीचेर हे करता टिका करता ताका लायकी सुद्दां ना ती राहुल गांधी टिका करपाक. हांव तुमकां एकूच सांगता काल पुणे एक व्हिडिओ पळयलो हांवें जेन्ना पुणे BJP वाले हे काँग्रेसच्या हावसा फुडें मोर्चा काडीत आसले तेन्ना एक महिला तांकां टार्गेट केली ते महिलेन तुमकां हे काडपाक हे ना म्हणूंक लागली. जो राहुल गांधी कमी कितें आहा कमी कांयच ना तरी आसतना तो लोकां खातीर वावरता अशी तिणी एक सगळ्या मदीं तिणी बायलां तेचे हांव खरेंच हे करता उपकार करता की तिणी एक व्हडलें धाडस केलें. दुसरें म्हणजे जाल्यार देवान दाखोवन दिलें काल ज्या वक्तार BJPचो मोर्चा जालो आनी इतको पावस पडलो पूण लास्टाक BJP वाले गेले खंय तर काँग्रेस हावसाच्या सकयल वचोन रावले. म्हणजे ह्या BJP वाले जे टार्गेट करतात देवाकूय वयर दिसले की हांकां सारकी बूथ कितें ती शिकोवया आनी तेंच्यांनी लास्टाक तांकां काँग्रेस हावसाच्या सकयल रावचें पडलें. दुसरें म्हणजे काल दिगंबर कामोचो सांगता की राहुल गांधी अशें करूंक जाय हेका लायकी ना. ज्या मनशाक आमी मुख्यमंत्री केलो ते मनीस जे देवा कडेन शपथ घेतलेले अशे मनीस काँग्रेस सोडून गेले त्यांनी राहुल गांधीचेर टिका करपाची न्हू. कारण गिरीश चोडणकर अशी व्यक्ती एकदम ह्या काँग्रेस पक्षान युद्धापासून तेणें काम केल्लें. अनेक तेणी संघर्श करून लोकांचे वायट उतरां झेल्लीं आनी काँग्रेसीक फुडें हाडपाचे प्रयत्न केले. कारण अशी ही व्यक्ती आसा आमच्या गोंयांत परिवर्तन जातलें तर गिरीशा सारकीच व्यक्ती काँग्रेसीक लिडरशीप ही जाय पडटा. कारण ताका खुबसो अनुभव आसा. आयज तेचेर सत्ताधारी लोक कोणाक अशें फुडें काडून टिका करतात. जे काही लोक बसलेले असतात कितलीशीच आमी वर्सां पळयतात की फक्त टिकाच करप आनी जी इलेक्शनां येयलीं काय ते भायर सरतात. काँग्रेसीन कितें करप आनी कितें करपाचें न्हू हे आमचे श्रेश्ठी ठरयता. हे जांकां काँग्रेस पक्ष कितें खबरच ना अशा लोकांनी तेचेर टिका करची न्हू आरोप करचे न्हू. गिरीश चोडणकर जे आयज काँग्रेस पक्षाक जी उर्बा येयल्ली आसा लोक खोशी जाल्ले आसात ते ही परिवर्तन गिरीशाच्या माध्यमातून चेंज जातले अशें गोंयच्या सबंद लोकांक खात्री आसा. तेन्ना ह्या रुग्णां कडसून तांकां आशिर्वाद घेवप तांकां शुभेच्छा घेवप आनी जे वेगळे पद्दतीन आमी हो सेलिब्रेट करता तिचो वाडदिवस हेतून आमकां सगळ्याक मांद्रे ब्लॉकाक खूब खोशी आसा. तेन्ना परत एकदां मागता आनी शुभेच्छा दिता
जे गिरीश चोडणकर आसा हे एक व्हडले मनीस जावचे, जशें आमच्या प्रमेशान सांगलां, ते टॉप जावचे आनी तांकां एक संदी मेळची की गोंयची लिडरशीप सरकाराच्या माध्यमातून घेवन ते सगळ्यांची सेवा करपाची आनी सगळ्यांक जे आमचे यूथ आसा ह्या युथांक एक न्याय मेळचो की कारण आयज भरपूर तुमी पळयतात यूथ जो आसा तो नोकऱ्या फाटसून वंचीत जाल्लो आसा, बिजनसा फाटसून वंचीत जाल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा की जो गरिबीसून मनीस येयल्लो जाका तळागाळांतले समस्या खबर आसात असो तो मनीस सॉल्व करूंक शकतलो. दुसरी खबर ह्या हेल्थाच्या दृश्टीन उलयतना अशें म्हाका दिसता की जे आदले CM पार्सेकार आसले तेणी ही वास्तू उबारली, बरी वास्तू आसा, पूण तिचे फुडें जें कितें जावपाक जाय आसलें तें आयज कांयच कितेंच जाल्लें ना. तेन्ना सगळे आपापले परीन सांगतात प्रतिनिधी जाल्ले आसले हे जातलें तें जातलें तें जातलें असो काळ फुडें गेलो. पण म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा गोंयच्या CMाक की तेणें आनी आरोग्य मंत्र्यान बेगिनात बेगीन ह्या भागाची म्हणजे पेडण्या म्हालाची आजूबाजूच्या हांची ही सोय करून व्यवस्थीत हे सुरू करचें. थँक्यू. हालींच तुमच्या अध्यक्षांची बदली जाली, म्हणजे पयलीं तुमकां पाटकर आशिल्लो आनी आतां गिरीश बाब आसा. हातूंत तुमकां कितें हें जावंक ना, म्हणजे फुडाफुडें अशें कितें दिसता तुमकां की आसा तशें बरें आसा? हे पळय, गिरीश सर जेन्ना गिरीश सरान आपलो राजिनामो दिलो, अमित पाटकराक हें केलो, तसोच आयज हाय लेवल गिरीश सराक कित्याक काही कार्यकर्ते आहा पळय ते दुखावलेले आसलेले. कित्याक सांग, अमित पाटकर हो थोड्यांक एवॉयड करी आसलो. आमचेच सांगता तुका, आमी 4.5 वर्सां जालीं आमी वचोंक ना, पूण आमकां कोण मॅसेजी धाडीत नासले, कितेंच हें करिनासले. पूण आयज गिरीश सर जाला, काँग्रेस हावस सामकें फूल जाला. आनी म्हाका एकूच सांगूंकशें दिसता, जेन्ना फुडें इलेक्शन आसतलें न्हू, आमचे कशे 30 ते 35 सिटी येतले आनी गिरीश सराचें नांव वयर जातलें. आतां कोण कोण गिरीश सराचेर टिका करतात, ज्या मनशांनी गिरीश सरान तांकां टिकेटी दिले ती मनशां रस्त्यार येवन बेश्टेक नांवाची वाफ करतात. कित्याक म्हाका तेची रिक्वेस्ट आहा, ज्या मनशां टिकेटी दिले बेश्टे, आतां आमी इतले काँग्रेसीक काम करता, आजून तशें आमकां कितें हें मेळोंक ना, तरी आसून आमकां मेळटलें ही आमकां खात्री आहा. कित्याक गिरीश सर अध्यक्ष जाल्लेलो आहा आनी जे कोण अपोजिशन उलयतात पळय गिरीश सर, एक सांगूंक सोदता, जेन्ना 22 जे इलेक्शन जालें तेतून मेन म्हटल्यार कारणीभूत दिगंबर कामता खातीर गिरीश चोडणकर खंय तरी ओगी रावचो पडलो. एग्जाम्पल सांगता, मांद्रे मतदारसंघातली टिकेटीक लागून आमी जेन्ना गेले, हेणे आमकां बी फॉर्म दिले गिरीश सरान. बी फॉर्म दितकच आमी दिगंबरा कडेन गेले. दिगंबरान आमकां सरळ सांगल्यान आपूण फॉर्म भरूंक वयता, आपूण तुमकां कितें खावंक. तेन्ना प्रदीपान सांगलें, जर तूं टिकेट कोणाक दुसऱ्याक दितलो आनी आमचो हात जर थंयसर तर तूं केन्नाच CM जावंक पावचो ना, हें ताका हें केल्लें. आनी दुसरें म्हणजे गिरीश सराचेर टिका करतात पळय, मेन म्हटल्यार 22 हो दिगंबर कामत मेन म्हटल्यार तेचो हें आसलेलो. दिगंबर कामत फुटोन वचत, ताका लागून गिरीशान खंय तरी दिगंबर सांगता तशें काम केल्लेलें आहा. ओके. गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचो आयज वाडदीस आनी त्या निमतान आमी मांद्रे ब्लॉकाच्या वतीन सगळे लिडर्स जे आसा ते त्यांच्या वतीन आमी आयज आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा पेडणे तालुक्यान म्हटल्यार आतां बऱ्यापैकी हॉस्पिटल, ज्या हॉस्पिटलान आमी तांकां फ्रुट्स आनी हें दिवन एक तांकां तेंच्या आरोग्याची एक निगा राखपाची म्हणून तांकां एक शुभेच्छा दिल्या. आनी गिरीश चोडणकराक बऱ्यापैकी आयुश्य लाभो आनी तेंच्या हातीन कार्य जें आसा फुडलें काँग्रेसचें कार्य किंवा सेवा जी आसा ती तेंच्या हातीन बऱ्यापैकी जावची म्हणून आमी हे पेडणे तालुक्यान एक उपक्रम असो सुरू केल्लो आसा. आनी तुमी पळयतात ह्या पेडणे तालुक्यान हे जे हॉस्पिटल आसा ते बऱ्यापैकी बांदलेले आसा, पूण तेतून सुविधा जे आसा ते आजून पर्यंत जावंक ना. आज आमचें घर जर आमी सुसज्ज बांदलें जाल्यार तेतून आमी भुरग्यांक आनी आमच्या बायलांक भुरग्यांक फॅमिलीक आमच्या बऱ्यापैकी सुविधा दिता काय ना. त्याच प्रमाणे जशें हॉस्पिटल आमचें हें जालें त्याच प्रमाणे तांकां जे लोकांक सुविधा दिवंक जाय, सेवा दिवंक जाय, ते ह्या गव्हर्मेंटान करूंक जाय.
ह्या आमदारान ती ह्या भागाच्या आमदारान ते करूंक जाय. ह्या भागाच्या हेल्थ मिनिस्टर जो आसा तेंच्यांनी ही सोय लावंक जाय. आनी म्हणून तांकां आमी सांगपा खातीर आनी तेंचो हे तेंचे दाखोवपा खातीर आमी हो जो उपक्रम केला. हे आमच्या हॉस्पिटलांत जे पेशंट आसा तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. आनी आमच्या नवीन नवनिर्वाचित अध्यक्ष जे जाल्लेले आसा गिरीश चोडणकर तांकां बऱ्यापैकी आयुर आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें अशें मागता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.